आमच्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांची विकसित भारत विकसित गोवा 2047 या रॅलीची आम्ही सुरुवात केल्या. मडगांवांतल्या ह्या बस स्टँडाचेर पुराय जावपाक आयल्या आणि ही तयारी जाता आसतना ऑलमोस्ट 50,000 लोक या विकसित भारत विकसित गोवा या पुराय पब्लीक रॅलीक या माननीय मोदीजीक धन्यवाद म्हणपा खातीर सांगा येतले. 10 वर्साच्या कार्यकाळात जो पुराय आम्ही म्हणटा की गोंय एक रोल मॉडेल आम्ही करपाक शकले. डबल इंजीन सरकाराच्या कार्यकाळात आम्ही जितके प्रोजेक्ट केले माननीय मोदीजीक हे प्रोजेक्ट शोकेस करपाक आणि समेस्त गोंयकारांक धन्यवाद म्हणपा खातीर आम्ही हो कार्यक्रम ऑर्गनायज केला. हांव सगळ्या गोंयकारांकडे आव्हान करता की मॅक्झिमम मोठ्या प्रमाणात ह्या कार्यक्रमात सहभागी जावचे इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. म्हणजे तो म्हणल्या की हो खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचो प्रोग्राम हो गोंय सरकारचो प्रोग्राम डबल इंजीन सरकाराचो कार्यक्रम. गोंयकारांनी समेस्त प्रधानमंत्री ज्या 10 वर्सांत गोंयात जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट केलें हाज्या खातीर धन्यवाद म्हणपाक खातीर हो कार्यक्रम आसा. त्या खातीर हांव सगळ्यांक वेलकम करता ह्या कार्यक्रमात. आमी तर ऑपोजिशन लिडर बाब युरी आल्लेमो हांकांय आपयला, लोकल आमदार बाब विजय संदेसाय हाका आपयला, कालगुवाचा खासदार बाब फ्रांसीस सर्दीन हांकांय इन्वायट केल्ले. कारण देशाचे पंतप्रधान येता आणि विकसीत भारत विकसीत गोंय ही संकल्पना दवरून आम्ही पहिलेच फावटी अशा पद्धतीची मडगांवांतल्या या बस स्टँडाचेर कार्यक्रम सरकारान आयोजीत केला. हांव समेस्त लोकांक वेलकम करता.